ही फक्त गोंय राखपा खातीर केल्ली हें लक्षात दवरात. कोंकणी जर नाशिल्ली जाल्यार आमी येन्ना महाराष्ट्रान वचपाचें आनी बरें सुखी आसपाचें. लक्षात धरात हां. सुखी आसपाचें इतल्या खातीर म्हणटा मागीर थंय आमी कोंकणी पुस्तक छापपा वतालीं, थंय मराठी पुस्तक छापपाक मेळपाचीं. पुस्तकां आनी पुरस्कार दिवपा खातीरच जर कोंकणी आशिल्ली जाल्यार महाराष्ट्रान वचपाक आमकां कोणें आडयल्लें? मागीर आमी गोंय वेगळें कित्याक दवरलें? गोंय आमी इतल्या खातीर वेगळें दवरलें कारण गोंयान आमकां बरे तरेन फुलपाक एक संदी मेळची, एक नवें गोंय घडोवचें. आज 60 वर्सां नंतर आमचें गोंय खंय आसा आनी कोंकणी ज्या 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 सुत्राच्या आदारान आमी गोंय बांदपाचें आशिल्लें तें सूत्र खंय पावलां. इतल्या खातीर हांवें म्हणटा कारण आज पळयात कोंकणी विद्यापिठान कोंकणी आसा. दर वर्सा जवळ जवळ कोंकणी विभाग गोंय विद्यापिठान आसा आनी तेच भशेन कोंकणी आमच्या केपें कॉलेजीन आसा. जवळ दर वर्सा 50 भुरगे कोंकणीची शिकप घेवन भायर सरतात. हे भुरगे वतात खंय? फाटल्या 25 वर्सांत जवळ जवळ एक 3 ते 4 हजार विद्यार्थी कोंकणी शिकून भायर सरल्यात. पूण गोवा गव्हर्मेंटान हालींच मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां तांकां राजपत्र गव्हर्मेंट गॅझेट काडपाक जे कोंकणींतल्यान काडपाक तांकां लोकूच मेळना. तर लोक हे भुरगे खंय वतात? आमी कोंकणी चॅनल चलयतात, आमकां हांगा लोक मेळनात. आमकां रिपोर्टर्स जाय, आमकां सब एडिटर्स जाय, कोंकणीचे भाशांतर करपी जाय, कोण मेळना. मागीर हे लोक खंय वतात? हो प्रश्न आमकां विचारपाक जाय. कारण निमाणे हे सगळे लोक गोंय घडोवपा कडेन सामील जावपाक जाय आशिल्ले. फक्त पुस्तक काडप, कोंकणी संस्था चलोवप, पुरस्कार घेवप. आतां तर पुरस्कार पळोवपाक खातीर सामकी स्पर्धा चालू आसा. साहित्य अकादमीचे पुरस्कार, साहित्य अकादमीत कोण वतलो, कोंकणी अकादमीचो कोण मेंबर जातलो, एक मनशाक 3 पदां. हाजेर म्हाका दिसता चर्चा ह्या राष्ट्र मान्यताय दिसा करपाची गरज आसा. कोंकणी राष्ट्र मान्यताय दिसा ती सगळ्यांक हांव पयलीं उर्वरी परबीं त्या निमित्यान घडोवन हाडिल्ल्यो कोंकणी हास्य कविता सड आनी तांकां प्रायजां मेळ्ळां तांचें अभिनंदन करता. भोवमान सोहळ्याक आज सुचिता पै आनी जॉन आगिया हांकां भोवमान दिल्ले आसात, तांचेंय अभिनंदन करता. राजू नायकान आपल्या उलोवपाक एक बेसीक प्रश्न उपस्थित केलो की कोंकणी राजभास केली ताचे फाटल्यान हेतू कितें आसलो. आनी म्हाकाय दिसता की कोंकणी राजभास जाली ताचे खातीर चळवळ जाली, ताचे खातीर झगडी जाली. रियली गोंयची आयडेंटिटी दवरपा खातीर कोंकणी राजभास जाली. म्हणजे कोंकणी ही गोंयची आयडेंटिटी अशें आमी सगळे मानतात. आज ती अशी उरता काय कितें हाचेर प्रश्नचिन्ह राजून उपस्थित केला. ताणें म्हणलें खबर आसा आज गांवांत सुद्दां जर गेलो आनी तुमी कोणाचें घर सोदपाक जाय तर घर सोदपी मनशाक जर तूं विचारलें जाल्यार तो म्हणटलो मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ नहीं हूं. हें उत्तर तुजे कडल्यान येता. म्हाकाय म्हजो अनुभव आसा. हांव आल्डोना त्या सायडीन गेल्लो एक दीस. एक गाडो आशिल्लो आनी नॉर्मली गाड्याचेर तुका कळटा गाड्याचेर गाडे तरी लोकल आसता लोकांचे. हांव गाड्यार म्हणजे हाका सांगलें ड्रायव्हराक मातशें वचून गाड्यार विचारलें तागे घर खंय तें. तो म्हाका परतो सांगपालो, तो म्हणपालो भायलो ताका कांयच खबर ना. तो गाडो चलयता हे गाड्यावाल्याक नॉर्मली खबर आसता कोण खंय रावता कितें आसा तें सगळें सामान व्हरपा ताजेर पंपे बी कोणी गेला सकयल्ल्या गाड्यावाल्याक सांगता आमच्या नंबराचेर चल, आमच्या फ्लोराचेर चल, तांकां सगळें खबर आसता. आनी म्हणून म्हाका दिसता हाजेर विचारवंत जावपाक जाय.